उपनगराध्यक्ष म्हणून आता तुमची निवड झाल्या किती सांगू शकता मागच्या म्हाका सगळ्यांनी फेथ दिला आणि निवडून हाडला म्हाका एज अ वायस चॅरपर्सन ऑफ म्हापसा म्युनिसिपलिटी. सो हांव सगळ्यांक घेवन ट्रान्सपरन्सी काम करतलो म्हणजे म्हापसाचे जे प्रश्न आसा पळय ते सोडयतलो. आमकां एक गंभीरतेने जाणवता की गार्बेज तो प्रश्न आसा पळय तो खूब त्रासदायक असो आसा, पूण तेचेर आमी तोडगो करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी आमी तेचेर चडसो भर दितले आनी तें काम करतले. कित्याक तो मेन आमचो उद्देश आसा की गार्बेज जी आसा पळय ती खूब पसरलेली आसा पळय तेचेर आमी उपाय काडटले. भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक इशू हा दॅट यू हॅव बीन रेजिंग अगेन एंड अगेन तेजेर कितें ते आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा एज पर माय नॉलेज म्हाका दिसना तें बरें काम करता अशें. सो तेचेर हांव लक्ष घालतलो, कारण जे कावन्सिलर कामा खातीर जे येता ते आमचे वोटर आमचे म्हापशेकार तांकां ते परत परत फावटी मारूंक जे लायता पळय दॅट इज नॉट फेअर एज पर माय थिंग. सो त्याच्या खातीर एक वेगळी सिस्टम तयार करतलो आणि प्रॉपरली तेंच्यांनी काम करचें आनी तेंच्यांनी बरी सर्वीस आमच्या म्हापशेकारांक दिवची तशेंच भायल्या लोकांक दिवची हेचेर म्हाजी भर आसतली. सांगपाचें म्हणजे इन ब्रीफ दॅट उपनगराध्यक्ष जो आसता पळय ताका एज नॉर्मल तो इज एज गूड एज कावन्सिलर. ही गेट्स पावर अलॉंग वीथ द चेअरपर्सन. वी वील डिस्कस वीथ माय ऑल कलिग्स जे आमचे चेअरपर्सन सोडून जे 19 कावन्सिलर आसा पळय तांकां घेवन हो विशय मांडटलो हांव. आनी सगळ्या कावन्सिलरांक त्रास जाता, सगळे जाण उलयता कळ्ळें न्ही. सो जेंचें कितें सजेशन तेंचें सजेशन कितें आसा पळय तें हांवें खूब नोटीस केल्या की असलेंय जर एक एप्लिकेशन घातलें तेचेर ते रोखडेच एंटरटेनमेंट करिना. एक 10 दिसाची गोश्ट आसा पळय ताका 10 म्हयने 2 वर्सां अशी वयता. हेचेर हांव सिरियस आसतलो. आमी बरयतले की एनी एप्लिकेशन आनी वी शूड कितें क्वेरी बी आसा कितें आसा वी शूड रायट द एप्लिकंट की बाबा फुलफील कर. हांगा कितें जाता एप्लिकेशन घालता आनी 4 दिसान ताका आपयता. 4 दिसान आपयल्या नंतर आवर स्टाफ I will tell you our dodging people of म्हापसा ते बाबडे येता काम जातलें म्हणून विचारतात पण ते म्हणटात ना ती फायल अमके कडेन आसा ती फायल अमके कडेन आसा. हे म्हज्या सर्रास कानार पडलेल्यो गोश्टी आसा. हेचेर उपाय करपाक जाय.